सोसायटी करपी आमी ह्या वर्सा कोवीड जावन ऑलमोस्ट 5व्या-6व्या वर्सा आमी हांगा 2 रुपयान नाल्लाचे सेल चालू आसा आमचो आनी ताका सामको बरो रिस्पॉन्स आसा. सो आमचो सेल आयज आनी फाल्यां 2 दीस चलतलो, शेनवार आयतार. आनी ह्या वर्सा आतां नाल्लाची रेट खूबच वाडल्या म्हणून आमी तोच रेट कंटिन्यू केला. 10 रुपयान 5 नाल्ल, 2 रुपयान एक, माणशी 5 अशें आमी दिवपाचें चालू दवरला. हें आमचें आतां 5वें वर्स. लोकांचो रिस्पॉन्स बरो तुमी पळोवंक शकता कसो. योगेश बाब, इतक्या सवाय भितून एक 2 रुपयान एक नाल्ल, 10 रुपयान 5 हे दिवचें मातशें कारण कितें? कारण म्हणजे एक लोकांक म्हारगायेची मातशी एक हे जाणीव जाता, त्रास जाता. सो तितून एक कोणाक मातशें चवथीचेर एक तोंडाचेर कोणाचेर स्मायल येवची म्हणून आमी हें करता. एक समाज सेवा म्हणून म्हणून आमचें चालू आसा. कोवीड जाला तेन्नाच्यान आमी सुरू केलें. ओके. अंदाजे सादारण कितलेशे नाल्ल तुमी? आमी सादारण एक 4,500 ते 5,000 नाल्ल आमचे जातले डिस्ट्रिब्यूशन. हे पळय जे नाल्ल तुमी दितात हे फक्त म्हापसा वासियांक खातीर की कोणूय येता तांकां आमी एका गरज आसा एका मनशाक 5 नाल्ल. हय, मनशाक 5. खंयच्यान लोकां येयली तुमी? खंयच्यान लोकां येयली पयसल्यान? लोक खंयच्यान दिवेच्यान, काणक्याच्यान, डिचोलच्यान, सांखळेच्यान अशें कोण कोण बाजाराक येता पळय म्हापशाच्या ते लायनीन रावता आनी नाल्ल व्हरता. हे आता तुमचे होम ग्रोन नाल्ल का तुम्ही विकते घेऊन इतले सवाय विकता? ते आमचे थोडे होमग्रोन आसा आनी बाकीचे आमी विकते.